महेश बाब मुद्दम म्हाका विचारपा की तुमकां तुमच्या एक्सपर्ट नदरेंतल्यान जो आमी पुलिसिंगाचे उलयले कारण आमी सगळे गजाल जाले की पयलीं आमकां दिसता की कोण तरी पुलिसमॅन थंय पावचो आनी ताणें वाटमेकळी करची म्हणून. बट एक नागरीक म्हणून जेन्ना तुमी ह्या गजाली कडेन पळयतात, वेर डू यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स? इंडिफरन्स जालो, लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन जालें, बट तुमचे नदरेंतल्यान जर ही परिस्थिती सुदारपाक जाय जाल्यार आयच्या घडयेक कितें करपाक जाता? कितें आसता, जेन्ना असल्यो गोश्टी घडटा, पुलीस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डंट. आनीक हांवें उदोर सांगलें तशें, हो एक दिसूच जालो ना इन्सिडेंट. नाव दीस इज गोईंग ऑन फॉर नियरली मोर दॅन ए वीक. तेन्ना कितें आसता, तेन्ना एक सिनियर ऑफिसरान जबाबदारी घेवन ही शूड लँड इन द फील्ड. ताणें रोडार येवन उबो रावपा जाय. तूं कमिशनरेटाक बी जर तूं पळोवची बॉम्बे बी, जर एक क्रायसीस जालें, कमिशनर गोज अँड सिट्स इन द कंट्रोल रूम. कंट्रोल रुमाक बसता तो आनी फूल पुलिसींग मॉनिटर करता. म्हाका दिसता त्या परिस्थितीची तसली परिस्थिती जाल्ली आसा. हांव इंडिफरंट म्हणलें तितल्याच खातीर. तुमी जर हें पळोवन जर वोगी रावता 8 दीस 10 दीस, दीस इज तुका जितली पेन जाता ताची परस पेन लोक कांयच करना तेन्ना पळोवन जाता. दॅट इज अ पॉयंट. हांव तोच म्हणटालो की एक गजाल परिस्थिती भितर कोण तरी सांपडला ही मनशाक पयलींच दिसता आनी मागीर कोण कांय करना, हाजो मानसीक त्रास चड जाता. आमचे कडेन जवळ जवळ 50-60 पुलीस कंट्रोल रूम व्हेकल्स आसा. हांव म्हणटा नॉर्थाक आसा न्ही, नॉर्थांतली थोडी डायवर्ट करून हांगा यूज करा. प्रत्येक जंक्शनाचेर पुलीस घाला. फक्त चॅनलायज करा, ट्रॅफिक चॅनलायज करा, सिंगल लेनान धाडा. सो दॅट इट वील नॉट स्टॉप, इट वील कीप ऑन मुव्हिंग. येस. सो हांगा कितें जाता, हांगा तूं स्टॉप जावन 10-20 मिनटां अर्द वर एकच जाग्यार उरता. ते कित्याक उरता? बॉटलनेक जेन्ना जाली की ना, ट्रॅफिक मूव जायना तेन्ना तूं त्रासांक पडटा. सो आनीक लोकांक आमच्या आमी म्हणपाची न्ही, पूण लोक आमचे खूब इररिस्पॉन्सिबली वागता रोडार. त्या लोकांक फक्त पुलीस कंट्रोल करपाक शकता. ताका लागून पुलीस प्रेझेन्स आय रोडार.